पैशां खातीर हांवें काँग्रेसची आमदारकी सोडूंक ना वा स्वताक विकूंकय ना। मांद्र्या सावन पोटवेंचणूक लढोवपी भाजपाचो उमेदवार दयानंद सोपटे सांगता। दुसरे कडेन उत्तर गोंयचो खासदार आनी आयुष मंत्री आशिल्ल्या श्रीपाद नायकान मांद्रेचे उमेदवारीचे गूट उक्ते केला। मांद्र्या दयानंद सोपटेच भाजपाचो सीट लढयतलो श्रीपादान सांगला। म्हाका मांद्रे मतदारसंघाची उदरगत करपाची आसा। काँग्रेसीत रावून तें शक्य ना, देखून आपूण काँग्रेस सोडून भाजपात आयलो अशें राजांव काँग्रेसीचो आदलो आमदार दयानंद सोपटेन दिला। मंगळारा मोरजेच्या एका बांदकामाच्या उक्तावणा उपरांत तो मिडिया कडेन उलयलो। पळयात। मनान आसून सुद्धा तोंडान नाका जाल्ल्यो गोश्टी काडटात की हांवें गद्दारी केली, हांवें आमदारकी पयशाक विकली। तुमकां एक सांगता, ह्या देवाच्या स्मरून म्हणजे स्थळान रावन सांगता, हांवें आमदारकी विकूंक ना, हांवें आमदारकी सोडली ती फक्त ह्या मांद्रे मतदारसंघाच्या विकासा खातीर आनी मांद्रे मतदारसंघातले जे बेकार भाव भयणां ह्यांच्या नोकऱ्या खातीर। म्हणून म्हणटा विरोधकांनी विरोध करता आसतना बदनामी करची न्हू। हांव विनंती करता तुमकां, मांद्रे जनतेन ज्या आशेन आकांक्षान निवडून दिलो ती आशा आकांक्षा पुरी करपाक शकलो ना, हाचे खातीर आमदारकी सोडून आज सरकार पक्षान वचचो पडलो। कोणूय म्हणटात आजय पेपरार बातम्या की हांवें ही निवडणूक लादली, हांवें लादून त्याच्या उलट हांव इतलें सांगूं शकता, ठामपणे सांगूं शकता, उदाहरणान अशें सांगूं शकता की हांवें निर्णय घेतल्या उपरांत सरकार पक्षान गेल्या उपरांत फटाफट कामां जाली। आज सुद्धा हे जी आतां 22.5 कोटीची कामां आनी वर्क्स वॉटेजीची नाल फोडून सुरवातय जाल्ली अशें PW आनी WRD एक कामां प्रत्यक्षान सुरू जाल्ली आसात। मांद्र्या 3 खेपे आमदार म्हणून वेचून आयिल्लो आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक हे खेपे दयानंद सोपटेन हारायिल्लो। मांद्रेचे पोटवेंचणुकेचो उमेदवार थारावचे आदीं मांद्र्या एक सर्वे करचो अशें पार्सेकारान भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहाक सुचयल्लें, पूण ते कडेन गंभीरतायेन लक्ष दिनासतना भाजपाचो फुडारी आनी उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायकान मांद्र्या भाजपाचे संकल्प रॅलींतल्यान दयानंद सोपटेचे नाव जाहीरय केले। लोकसभा निवडणूक त्याच पद्धतीन बाय इलेक्शनाक आम्ही सगळ्या भारतीय जनता पक्षाक परत एकदा मोठ्या मताधिक्यान जो उमेदवार आसतलो तेका आमी मोठ्या मताधिक्यान आमचो उमेदवार बाब दया सोपटे हो जो आसा तांकां मोठ्या मतान तुम्ही निवडून दितले अशीच मी सगळ्या कडेन हांव विनंती करता। मांद्रेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार।